माझ्या गोव्याच्या भूमीत गड्या नारळ मधाचे, कड्या कपारी मधुनी घट फुटती दुधाचे. जांका सदैव सरस्वतीचं उदंड वरदहस्त लाभलो आणि जाणी गोयची ओळख अशा शब्दांनी सबंध जगाक करून दिली ते शब्द तपस्वी मळ्यार कवी बाब बोरकार उर्फ बाकीबाब. बाकीबाब हे राष्ट्रीय पातळीवेले साहित्यिक गोयच्या अंत्रुज मालातल्या बोरये गावात जन्मले. मात येदो व्हडलो व साहित्यिक जे सुवातेर ज्या घरांत जन्मलो ताची सध्याची अवस्था पळयत जाल्यार आमकां स्वताचीच लज दिसतली. हीच बोरयेची शांती निकेतन वास्तू जंय बाकीबाब जल्मले. हेच वास्तूत बाकीबाब हांचे साहित्याचे बीज रुजलें, उपरांत ते वाडलें, फुललें आनी विश्वमान्य जालें. मात जंय ते सुरू जाले ते हे वास्तूची सध्याची दशा खऱ्यांनीच पळोवन नजो. बाकीबाबांक दैवत मानपी साहित्यिकांनी गोंयांत येवन हें चित्र पळोवपाचें. थळावो आमदार आनी पंचायत बाकीबाबाच्या राष्ट्रीय स्मारका खातीर यत्न चल्ल्यात हीच भाशा उलोवन दाखयतात. जाता कितें की तांचे जे नातेवाईक आसा त्या नातेवाईकांनी उलोवचें पडटलें आनीक त्या घराची वास्तूची पूर्ण जपणूक करपा संबंदी सरकार आपले कडल्यान खर्च करूंक शकतले, पूण ते वास्तू सरकारा कडेन येवचे पडटले जातूंत तांचे साहित्य संग्रहालय जे आसा पळय न्ही तशें करपाक आमी पळोवचें पडटलें. तर ह्या नजरेन सरकारा कडेन विचार आसा, काम चालू आसा. आनीक नक्कीच ग्रामस्थ लोक आसा पळय न्ही आनी पंचायत जे आसा पळय न्ही तांकांय बाकीबाब बद्दल भयंकर आपुलकी आसा आनीक मान सन्मानय आसा. त्यामुळे पंचायती तर्फे सुद्दां जें कितें करूंक जाय तें करपाक पंचायत सदींच तयार आसतली, हातूंत दुबावूच ना. इतलेंच कितें की तांचे घरचे जे लोक आसात त्या लोकांनी मान्यता दिवचे पडटली. आनीक सहकारी ना अशें म्हणना हांव तेंचें, कारण कसं जाता त्या लोकांचे येवप वचप चड ना, आमचें वचप मेळप तांकां जावनाच आनी त्या खंय तरी तो दुवो सादपाक जाय अशें म्हाका दिसता. ती ताजी चली जेन्ना पयर फाटीं आयली आमी बोरी कोमुंदादी कडेन कॉन्टॅक्ट करून दिलो तांकां आनी तिणी तांचे कडेन एक लुगार जागो मागिल्लो आसा आनी पत्र वेव्हार केल्लो आसा. तिणी तें प्रपोजल आतां पणजे एडमिनिस्ट्रेटराक धाडिल्लें आसा आनी तें जर जालें जाल्यार पंचायतीचें गव्हर्मेंटाचें सहकार्यान बाबा बोरकाराचें बरेंच अशें एक स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक अशें आमी आमचो करपाचो विचार आसा. खेड्यातच त्याची हयात सारी गेली, गुईत सड्यावर माड पोफळी केळी. पाटासह त्याची वाणी जुळजुळताना लसलसले शेरे, फळझाडे, फुलवेली. झाडांच्या जखमा बांधित तणमातीने वासरा कोकरा भरवित कवळी पाने. तो वारीत होता क्षीण श्रांत गात्रांचा, कधी देत पाखरा उंजळी तुम्ही दाणे. खेड्यातच त्याची हयात सारी गेली. गोंयांत जायते मोठमोठे साहित्यीक जावन गेले, जाणी जरी गोंया भायर वचून आपल्या कलेक साहित्याक वाव दिल्लो आसलो तरी आपले जन्मभुंयेक केन्ना विसरले ना. बाकीबाब हांणी जाल्यार आपले निमणे खिणा मेरेन गोंयचेर उफाट मोग केलो. मात ताचे बदलाक तांकां कितें मेळ्ळें तर हें मान सन्मान सोडाच, निदान तांच्या यादींची अशी विटंबना तरी जावची न्हय. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.